गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरुवात करता। सविस्तर खबरांपली पळोवया तेच्यो हेडलायन्स। कोमुनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक चिखली आनी चिकोळणा कोमुनिदादीन दिलो तेको। विधेयकाक लागून कोमुनिदादींक मेळटलो महसूल, सांगतात कोमुनिदादीचे पदाधिकारी। सत्ताधारी आनी विरोधी आमकां लागना, सगळे राजकीय पक्ष आमकां समान। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्ल्या मतचोरयेच्या आरोपाक मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमाराची जाप। घरपट्टी वाडोवपा विशीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केल्ल्या स्टेटमेंटाचेर सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी केली खर टिका। आमदारान घालचो न्हय गोंधळ, सांगता सरपंच जोसेफ सिक्वेरा। रोरो फेरी सेवा आनी मेगा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावयल्यान तापली चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा। रोरो फेरी सेवेच्या मुद्द्याचेर पंचायतीन आपोवची खासा ग्रामसभा, लोकांची मागणी। भौमा राष्ट्रीय महामार्गाचेर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताकडल्यान अजून मेळूंक ना स्पश्टीकरण। नव्या मार्केट प्रकल्पात सवाय भितर उपलब्ध करून दितले दुकानां, थाराव केलो पास। आनी सावड्डे पंचायत वाठारांतल्यो 2 फॅक्टरी थळाव्यांक रोजगार दिनात म्हूण ग्रामसभेत बोवाळ। फॅक्टरींनी नोकरी मेळोवन दिवपा खातीर पंचायतीन उबारची पावलां, लोकांची ग्रामसभेत मागणी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। सत्ताधारी आनी विरोधी पक्ष म्हूण आमी पळयनात, आमच्या खातीर सगळे पक्ष समान, मुख्य वेंचणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार सांगता। दिल्लीतल्या राष्ट्रीय मिडिया सेंटरात घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधीन केल्ल्या मतचोरयेच्या आरोपांच्या फाटभुंयेर ज्ञानेश कुमार उलयताले। मतदान वैरेंतल्यो त्रुटी पयस करपा खातीर अर्ज करिनासतना मत चोरये सारकिल्लो चुकीचो शब्द वापरून लोकांची दिशाभूल करप हो लोकशायेचो अपमान आशिल्ल्याचे ज्ञानेश कुमार सांगता। कांय मतदारांनी मत चोरयेचो आरोप केला, पुरावे मागल्यार कितेंच उतर दिलें ना। वेंचणूक आयोग असल्या आरोपांक भिना। वेंचणूक आयोगाच्या खांद्यार बंदूक दवरून कांय जाण मतदारांक लक्ष करपाचो यत्न करतात, पूण आमी गरीब, श्रीमंत, बायलां, तरणाटे आनी सगळ्या धर्मांतल्या लोकांच्या वांगडा आसात। लोक प्रतिनिधित्व कानून में जो सबके लिए बराबर है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है और किसी भी सांसद के लिए भी है और किसी भी एमएलए जी के लिए भी है। अगर आप उसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तो आपको समय रहते शिकायत करने का पूरा मौका है। आप फॉर्म 6 भर सकते हैं, फॉर्म 7 भर सकते हैं, फॉर्म 8 भर सकते हैं। आपके राजनीतिक दल के बूथ लेवल एजेंट्स को भी ये अधिकार प्राप्त होता है कि वो एक शपथ देकर 10-10 फॉर्म भी बूथ लेवल ऑफिसर्स को दे सकते हैं, बशर्ते आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक हो। लेकिन अगर आप उस विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के आप इलेक्टर नहीं हैं, और अगर आप अपनी शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक विषय होता है शिकायत करना, एक होता है उसके ऊपर भ्रम फैलाना, और एक होता है उसके ऊपर चुनाव आयोग पर आरोप लगाना। तो ग्रेडेड रिस्पांस के तहत अगर आप उस क्षेत्र के निर्वाचक नहीं हैं तो आपके पास एकमात्र कानून में विकल्प है, और वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर रूल्स, रूल संख्या 20, सब क्लॉज 3, सब क्लॉज बी, जो ये कहता है कि अगर आप निर्वाचक नहीं हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, तो आप एक विटनेस के तौर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को आपको एक ओथ देनी होगी, और वो ओथ जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने शिकायत की है उसके सामने एडमिनिस्टर करानी होगी। ये कानून शायद इस सदन में बैठे सभी लोगों के जन्म के पूर्व का बना हुआ है और सबके लिए बराबरी तौर से लागू है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोमंतक टीवी। कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन केले स्टेटमेंटाचेर कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आनी हेर पंच वांगड्यांनी खर टिका केल्या।
कितें सांगून लोकांची दिशाभूल करचे परस प्रस्न कसो सुटावो जातलो ताचे विशीं सुचोवणी करची अशें कळंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. 2022 वर्सा सरकारान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण घरपट्टी वाडोवपा खातीर आयतारा कलंगूट पंचायतीची खासा ग्रामसभा जाली. फकत गेस्ट हाऊस आनी हेर वेवसायीक आस्थापनांचो कर वाडयतले. थळाव्या लोकांची घरपट्टी वाडोवचे ना अशें सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगलें. तशेंच हो टॅक्स तो टॅक्स करून पयलींच लोकांच्या माथ्यार टॅक्साचे आर्थीक वजें वाडत चल्ला. तातूंत आनी ही घरपट्टी वाडयली जाल्यार लोकांक त्रास जातले म्हूण आमदार मायकल लोबोन स्टेटमेंट केल्ले. ह्या स्टेटमेंटाचेर कलंगूटचो सरपंच जोसेफ सिक्वेरान आनी हेर पंच वांगड्यांनी खर टिका केली. आमदारान लोकांची दिशाभूल करचे परस प्रश्न सुटावो करपा खातीर सुचोवणी करची अशें आवाहन सरपंचान केलां. You see Kandoli Panchayat, the government gives them a lot of help. The Arbora Panchayat, Parra Panchayat, and he is giving us examples, which I don't agree with him. Yesterday morning he spoke with me, and I told him what are the procedures which are laid down by the Panchayat Raj Act. Must be he was not aware of the Panchayat Raj Act, but I made him understand what it is and how it is. Because he has a mic, he has the press with him, he goes on talking. So with due respect to him as MLA, I don't want to make more statement against him. So I have seen and what I have observed. Yesterday press also came to me. What is the issue on this? I said the issue has not started. The Gram Sabha is there, and thereafter I will give you all the statement. What are the answers of the Panchayat? So this is what just informing you all. Right now, we have changed taxes. पंचायतीन सरपंचान लोकांचे सजेशन ऐकली आणि हेचेर विचार करपाचो पंचायत बॉडी मिटींग घेवपाची अशें थरयले गेले. आणि सरपंचान सारखे सांगला की लोकल आसात त्यांचे टॅक्स वाडचे ना. जे हॉटेल आसा कोण रेंट बॅक करता तेचेच तेंकाच आमी हे टॅक्स इन्क्रीज करतले. पण म्हाका असो हे जाता की जेन्ना पंचायत आमचो MLA बरोबर काम करता, सरपंच बरोबर काम करता, तर आदले दिसा प्रेस घेवन सांगपाची एक्चुअली गरज नासली MLA. आणि तो कितें म्हणटा की एका सरपंचाक कोण तरी फुलयता हे सगळे करपाक, पण सरपंचाक कोण फुलयतलो? सरपंचाक फुलोवंक शकना. सो जेन्ना केन्ना अशे हे येता विशय येता तेन्ना म्हाका दिसता MLA प्रेसाचेर वचचें न्हू, तेणी येवचें सरपंचा कडेन डिस्कस करचें आणि मागीर प्रेसाक सांगपाचें. हेच्या भितर कितें जाता की लोकां मदीं डिफरन्सीस वाडटा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पांच्या मुद्द्यावयल्यान आयतारा जाल्ली चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. रोरो फेरी सेवेच्या मुद्द्याचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी ग्रामसभेत फुडें आयली. पळयात पुराय बातमी. चोडण माडेल पंचायतीची आयतारा ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेत रोरो फेरी सेवा आणि मेगा प्रकल्पाचो मुद्दो बरोच तापलो. रोरो फेरी सेवेच्या प्रस्नाचेर पंचायतीन खासा ग्रामसभा घेवची म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केल्या. तशेंच मेगा प्रकल्पा वयल्यानूय बोवाळ जालो. जमनी कितली ताक आसा ताचो अभ्यास केल्या उपरांतूच मेगा प्रकल्पाक NOC दियात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत मागणी केली. सरपंच रमाकांत प्रियोळकर हांच्या अध्यक्षते खाला चोडण माडेल पंचायतीची ग्रामसभा जाली. ग्रामसभेक हेर पंच वांगडी हजर आशिल्ले. आमचे युनायटेड चोडणेकाराचे वतीन आमी थंय कांय डिसिजन करना. हे आमी सांगता की आमी जेन्ना थंय गेले बसलेले तेन्ना तुमी आशिल्लो आमच्या वांगडा, समरेश आशिल्लो. आमी कांय डिसिजन करना. आमी येयले आमी लोकां कडेन गेले, आमी लोकां कडेन सांगले आणि मागीर लोकांनी ती मिटींग जी आसा ती पोस्टपोन केली. इतलेच विश्वास दवरून MLAचेर की तो 15 तारीख दिला तो करतलो, कारण आमकां राजकारणान हांगा करपाचें नासलें. आमकां खंय तरी हो इश्यू आसा पळय तो सॉल्व केल्लो जाय म्हणून आमी थंय गेले. आमी काल युनायटेड चोडणेकारान परत एक प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन आम्ही रिक्वेस्ट केली की आमचो आमदार आसा पळय जशें तेणी आमकां सकाळीं आपोवन आमी 8:30 म्हणल्यार गेले, कारण आमकां इश्यू सॉल्व जाल्लो जाय म्हणून. I am writing to respectively propose that our panchayat take the initiative to recommend to the state government the formulation of an act rule or administrative process that mandates the assessment of carrying capacity of the village. This assessment should be integrated into the Panchayat Raj Act or related governance frameworks to ensure sustainability, development and resource management.
The concept of carrying capacity refers to the maximum population. We can consider on land availability and the usage, water resources, आमच्याकडे कितले water resources कशी आसा, provisions किती आसा, electricity infrastructure, waste management system, safeguard village heritage and ecology, road infrastructure. हे जर पॉइंट्स आम्ही लक्षात घेतले जाल्यार आम्ही ठरवूंक शकता की बाबा आमच्या गावात सध्या प्रोविजन किती आसा आणि फुडें जर आमकां कितें प्रोजेक्ट कोण करपाचो विचार करता ताका हे प्रोविजन कशें दिवंक शकता हाजेर आमच्या पंचायतीन आमी आमच्या लोकांनी हाजेर विचार करपाक जाय. सांगले जॉयंट मिटींग घेवया आमी की पंचायत कमिटी आपण येता आनी तुमी सांगले आनी आरएनडी मिनिस्टर आपण घेता आनी मागीर सीएमा कडेन या करेक्ट. आनी आयज योग लागलो पूण ताका आयज स्पेशल आयज सांगता आयज आज ताका स्पेशल ना जाल्लो ताणें म्हाका सांगलें की आयज आपण एअरपोर्टार म्हाका रिसीव करून वचपाचें आहा आयज ताचो VIP येवचो आहा आनी ताका नॉमिनेट केल्लें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत. भोमा राष्ट्रीय महामार्गाच्या विशयावेल्यान भोमा अडकोणची ग्रामसभा तापली. महामार्गाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी अजून मेरेन स्पश्टीकरण दिवना, देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. तशेंच बाणस्तारी नव्या मार्केट प्रकल्पांत सवाय दुकानां खातीर जागो दितले असो थाराव ह्या ग्रामसभेत पास जालो. नॅशनल हायवे आणि IDCचो आणि प्लस एक सोसायटीचो आमचो इश्यू आसा. आतां हे नॅशनल हायवेचो प्रश्न हाताळटा आसतना हे आमच्या हातीन कांय ना. नॅशनल हायवे हो सगळो नॅशनल हायवे रस्तो करता, आमचे स्टेट हायवे आणि नॅशनल हायवे सेंट्रल. आमी तेजेर कांय भाश्य करूंक शकना आनी जे तेंच्यांनी मागला ते हांगा आमी प्रोडायज केला कितें कितें आमचे कडेन आयला तेणी मागलें की हांगासर टिल्ट रोड येतलो काय वायडनींग येतलो. एज पर आमकां गायडन्स स्टेट हायवेच्यान येयला तो टिल्ट रोड आसलो 40 मिटर आनी तेणी सांगलें तुमकां बिल्डिंग्स कितें प्लॅन येयला, आमचे कडेन तो प्लॅन नासलो. तो आमी सांगलो आमकां ना म्हणून. हो प्रामुख्यान एक नॅशनल हायवेचो आसलो. सरकाराचेर ब्लेम करता कित्याक ह्या सरकारान ही पाळी आमचेर हाडली आहे. ही जी भाडकारशाही केल्या ही जमनी काढून ह्यो बारीक लोकांचे काढून ह्यो भाडकारांक दिले. भाडकार तुमी जाणा कोण ते, हे बहुजन समाज न्हू. बहुजन समाज हो त्या भाडकाराच्या हितून रावपी मुणकार. या मुणकारांचे हक्क सगळे काढून ह्या सरकारान त्या भाडकारांक दिल्ले आसात. जमनी आमच्यो काबार केल्ले आसात. खंयच्या हायवेच्या रुपान क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट जे वयल्यान येता पळय तुमचा अजूनय हायवेक विरोध आसा. विरोध 100% तो जावपूच शकना. ताका विरोध आसतलो. हे आमच्या पोटा खातीर आनी आमच्या घरा खातीर विरोध ना हो. सो सीएमान केन्नाच येवन पळयले ना. ह्या संबंधी अजूनपर्यंत सीएमान अजूनपर्यंत कांयच स्पश्टीकरण दिवना. कितें म्हणून दितलो तो नाच तेच्या हातीनूच गोंय ना. आमी गोंयकारांनी हे हात सरकार जो आयज बसयला पळय तो सरकार आमी आमच्या खातीर बसोवंक ना. क्रॉनिक कॅपिटलिस्ट वयर जे आसा पळय वयर कोण तरी बसला थंयच्यान डिलिंग करता आनी हे गांव पळयनासतना जाल्यार हे वयले लोक आमच्या गांवांतले डील करचे नासले. आयज गडकरीक पसून रायट ना बाबा थंय बायपास काडटलो जाल्यार ताका कोण तरी वयलो मनीस गायड करता ना थंयच घालपाक जाय. कित्याक थंय भाडकाराची जमनी ज्यो हेणी मुणकाराचे काडून भाडकाराच्या ताब्यात दिल्ले आसात ते खंय तरी वयले लोकांक विकलेले आसात. ते दोंगार आमचे काबार केल्ले आसात. कित्याक हे सरकार हेजेर उलयना हा परत विचारता. आमचे प्रत्येक जो आमदार आयज 40 जाणां विचारता ते 36 प्लॉटाचेर कित्याक इन्क्वायरी जायना. कोण आसा थंय. सावड्डे पंचायत वाठारांत आशिल्ल्या 2 फॅक्टरींनी थळाव्यांक नोकरी दिनात म्हणून थळाव्यांनी ग्रामसभेत बोवाळ केलो. थळाव्यांक ह्या फॅक्टरींनी नोकरी मेळोवन दिवपा खातीर पंचायतीन पावलां उखलची अशी मागणी थळाव्यांनी ग्रामसभेत केली. आयतारा जाल्ले सावड्डे पंचायतीच्या ग्रामसभेत मिराबाग बंदारा प्रकल्प, हेडपी गोरवा आनी सुणी तशेंच हेर विशयांचेर चर्चा जाली. सावड्डे पंचायत वाठारांत आशिल्ल्यो 2 फॅक्टरी थळाव्या लोकांक नोकऱ्यो दिनात म्हूण पंचायतीच्या ग्रामसभेत बोवाळ जालो. ह्यो 2 फॅक्टरी थळाव्यांक नोकऱ्यो दिवचे सांडून भायल्यांक नोकऱ्यो दितात. अर्ज घेवन वचपी भुरग्यांक गेटीवेल्यानूच धांवडावन घालतात म्हूण थळावे सांगतात. ह्या फॅक्टरींनी थळाव्यांक प्राधान्य दिवचे म्हूण ग्रामसभेत मागणी केल्याचे संकेत भंडारी हांणी सांगले.
आमच्या पंचायत ज्युरिडिक्शनान एक 2 मेजर फॅक्टरीज चलता गोवा स्पॉन्ज आनी श्रद्धा इस्पात आनी अशें आमकां पळोवपाक मेळटा की ह्यो ज्यो फॅक्टरी आसात त्यो लोकल्सांक हांगा खंय तरी बेनिफीट दिनात. ह्यो फक्त स्वताचे जावं भायले जे लोक आसात जे आवटसायड गोवन आसात हांकां खंय तरी प्रिफरन्स मेळटा. तसोच इन्सिडंट म्हाका पर्सनली जालो की फाटीं एक श्रद्धा इस्पात हे फॅक्टरीन एक 2 इलेक्ट्रिशनाचे पोस्ट कितें तरी आयिल्ले आनी हांवें एक 2 आमच्या भुरग्यांक जे ITI इलेक्ट्रिशियन जे आसात तांकां थंय एप्लिकेशन घेवन धाडलें जाल्यार ते फॅक्टरीन ह्या भुरग्यांक गेटीच्या भितर सुद्दां घेवना एप्लिकेशन दिवपाक. आनी मागीर होच प्रश्न हांवें आयज ग्रामसभेक मांडलेलो आनी ग्रामसभेक हांवें सरपंचाक जावं सेक्रेटरीक हें केल्लें आसा की हेंचेर स्ट्रिक्ट हें जावपाक जाय की आमकां जे लोकल्स जे आसात हांकां खंय तरी हो प्रिफरन्स मेळपाक जाय. लोकल्सांक पयलीं कन्सिडर करपाक जाय. लोकल हार्डली म्हाका दिसता एक 30 to 40% आसतले कळ्ळें न्हू. आनी हेय बीन केन्नाचे हे जेन्ना फॅक्टरी जेन्ना स्टार्ट जाल्ली त्या टायमार ह्यो दिल्ल्यो. आतां सांगपाक म्हळ्यार जो गोवा स्पॉन्ज जो आसा हो आमचोच जागो. आमचे कडल्यान आमी जेन्ना ल्हान जेन्ना हो जागो दिल्लो तेन्ना आयज थंय पळयलें जाल्यार आयज आमकांच थंय व्हॅल्यू ना त्या फॅक्टरीन. तशेंच फाटले ग्रामसभेत लोकांनी मिराबाग बंधाऱ्याक विरोध केल्लो. लोकांक बंधाऱ्या विशीं कांयच म्हायती ना देखून संबंदीत प्रशासनान बंधाऱ्या विशीं लोकांक टॅक्निकल म्हायती दिवची अशी लोकांची मागणी आशिल्ल्याचे पंच वांगडी संजय नायक हांणी सांगले. पावसाक लागून सध्या बंधाऱ्याचें काम बंद आसा. हें काम थांबोवचें म्हूण पंचायतीन नोटीस जारी केल्या अशें संजय नायक हांणी सांगलें. लास्ट टायम बंधाराचो विशय येयलो आनी लोकांनी बंधाऱ्याक ऑब्जेक्शन केलें आनी लोकांचो इश्यू कितें आसा की जे बंधारा बद्दल लोकांक कांयच इन्फॉर्मेशन ना, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना आनी टॅक्निकल इन्फॉर्मेशन ना. तेन्ना लोकांचो डिमांड आसा किंवा बाकीचे जे कुडचड्या वयले कावन्सिलर जावं बाकीचे ते सायडीन सांग्या वयले कावन्सिलर जावं किंवा पंच मेंबर जावं सगळ्यांत एकूच डिमांड आसा की आमचे धड्यार तेंगेलो सेम विशय की त्या बंधारा बद्दल प्रॉपर टॅक्निकल इन्फॉर्मेशन दिवपाक जाय लोकांक आनी लोकांचे ज्यो ग्रिवेन्सीस आसा किंवा डिफिकल्टी आसा ह्यो डिपार्टमेंटान तांकां सांगपाक जाय की बाबा अशें न्ही अशें न्ही अशें डिटेल सांगपाक जाय. आनी तेजे नंतर मागीर लोक डिसायड करतले की बाबा हे सेफ आसा कितें आसा आनी तेजे नंतर जे डिपार्टमेंटान किंवा सरकारान हेचेर डिसिजन घेवचें अशें लोकांचें मत आसा. प्रेझेंट स्टेटस आसा सद्या पावस आसल्या कारणान म्हाका दिसता की काम बंद आसा. पूण ऑलरेडी आमी पंचायतीन ताका शॉप नोटीस काडिल्ली आसा की जो पर्यंत तुमी प्रेझेंटेशन दाखयना तो बंधारो जो आसा तो सद्या पावस आसले कारणान स्टॉप आसा. पूण जे लोकल्सान जे ग्रिवेन्सीस तेंचे धाडले जे पॉयंट्स धाडले ते आमी फॉरवर्ड केल्ले आसा. पावस आसा तो आमी सद्या कमिटी काडलेली आसा आनी कमिटी भितर आमी जे मुखार जे एक्शन आसा ते घेतली. आमची ज्यो पंचायत ज्युरिडिक्शन 2 इंडस्ट्री आसा फॅक्टरी तितून सांगपा म्हटल्यार आमी लास्ट टायम ग्रामसभे क्वेश्चन रेज केल्लो की लोकल्सांक पयलीं प्रिफरन्स दिवचो आनी त्या प्रमाणान आमी तांकां लॅटरी केल्ली आसा की ते आमच्यो म्हाज्या वॉर्डा हांगा 9 वॉर्ड आसा. 9 वॉर्डा भितर आमकां पयलीं 9 वॉर्डा पंचांक पयलीं कन्सिडर करचें कसले जर जॉब आसा जाल्यार सो ते आमकां सांगतात ना अशें ना प्रत्येक वेळ आमकां सांगता. पूण खंय तरी लोकांली आयज लेटरा बद्दल आमकां अशें कळयलें आसा की जे लोकल्स आसा ते डायरेक्ट फॅक्टरीन वचूंक मेळटात आनी थंय तांकां जे सेक्युरिटी आसा ते सारकी एंटरटेन करना म्हणल्यार तांकां वाटेर सून धाडटा अशें जाता. तेजे बद्दल सांगपा म्हणल्यार आमी तांकां लॅटर करतली की परतून अशी आमची पॉयंट्स आमची येवपाक जायना अशें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. मळकर्णे गांवांत बेकायदेशीर बांदकामांचो प्रस्न आसा. गांवांत शेत लागवड मोठ्या प्रमाणात जाता मात गांवांत बेकायदेशीर बांदकामां आयलीं जाल्यार शेतां उरचीं नात. पंचायतींत बेकायदेशीर कामाक तेंको दिता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयतारा मळकर्णे पंचायतीच्या ग्रामसभेत दोंगर कापणी आनी बेकायदेशीर बांदकामांचो विशय चर्चेत आयलो. मात ह्या प्रस्नांचेर पंचायती कडेन कांयच जाप नाशिल्ल्याचें थळावे सांगतात. हेची आमकां मेन इम्पॉर्टंट इज इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन. कित्याक हायकोर्ट ऑर्डरीन अशें सांगलां की सगळी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन अमूक टायमांतली डिमॉलिश करूंक जाय. हो आमचो शेती प्रधान गांव. हांगा जर अशी जर कन्स्ट्रक्शन आयलीं जाल्यार आनी फुडें शेती म्हणटा ती उरपाची ना. कितें सगळे कायदे धाब्यार बसून हे पंचायत सगळे करता. हें अशें जावपाक जायना. आमगे थोडे विशय आसले. मेन विशय म्हळ्यार आमगे थोडे डिस्कशन कांय जालें ना. सो आमगे मेन विशय आसलो आमकां इलेक्ट्रिसिटी लायनमॅन शॉर्टेज आहे गांवांत. सो तो एक घेयलो ना आमगे विशय. आनी दुसरो म्हळ्यार आमकां डिमार्केशन विलेज डिमार्केशन आमकां कर म्हूण बाउंड्री आमकां ते एक त्याच स्टेटस जाय म्हूण आमी ताका सांगलें बरें फॉलोअप कर. तोय कांय केलो ना. आनी लास्ट म्हळ्यार आमगेलो हेजो
हिल कटिंग स्टेटस तो एक इश्यू जालो आमगेलो. सो तो एक जाय आसलो आमकां. कुडचडे, केप्यां आनी सावर्डे सारख्या हेर वाठारांतल्या रस्त्यांची जाल्ली अवतिकाय आप पक्षान उक्ताडार हाडली. रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलाक लागून अपघातांचें प्रमाण वाडत आसात. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. देखून रस्ते बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचे अशी मागणी बीजेपीचे बुराक हो मोहिमे वेळार केली. गाडी बंद पडली एको पाटी न्हू, हे कितल्या पाटी बंद पडटा तुमच्या गाडी हिंगा. हे रस्ते आहे ते कितें तरी करूंक जाय, डेव्हलप करूंक जाय मी. मुगे बाय हिंगा आसता भडींगा आसता, हांव ताका हाडटा वता पावयता कळटा. आनी हे ती मुखार आनी रस्ता काबार कितू पाटी हांव चोयता, कितू पाटी चोयता, हे कितें सारकें ती. चकपचप मुगे पेडे जाले, न्यू गायला आतां दोनी हाटले, कितें धाडायन वचो हिंगा गाडी हांव. हो रोड जो आसा तिळामळ टू नेत्रावळी आनीक हो जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केबल घातला 33 kV, हो हेजी केबलाचे काम जस्ट पावसाक थोडे दीस आसा म्हळ्यार हेणी चालू केला आनी हे सगळे अर्धवट उडोवन ह्या कॉन्ट्रॅक्टर गेला. आनी म्हाका दिसता आमी हो जो सगळो प्रोटेस्ट करतात हो सरकाराक एक जाग हाडपाक म्हाका दिसता ते सामके रातची येयले मारता आनी सगळे न्हिदता. तांकां कांय कळना बाबा हो रस्तो आमकां कितलो डेंजरस आहा तो. सकाळी फुडें आमी भायर सरता ते सांजचे परत येवपाचीच 100% गॅरंटी आसना. तरी आमी कितली पाटी आमी गाडी सारवार करून आमी घर पावतात अजून बसून. रस्त्या 2 पाटी जेट पॅच करून हे केलो आहा ते वयल्यान आनी डेंजर जावन गेला. ती होकोत ते होडीच घाताय, दामोर कांयच घाली नाय तितून, होकोत बेश्टोच होडी घाताय आनी दवरताय आनी हे डेंजरस जावन गेला. हे हांव मागता गव्हर्मेंट हे कोण हे कॉन्ट्रॅक्टर हो कितें हे कोताय ते तो एटलिस्ट रबर घालून तेजेर उचल्यान तो बरो करून दामोर घालचो. घातात आनी कॉन्ट्रॅक्टर जे मेहनत करतात तांकां बरे क्वॉलिटीचे रस्ते बांदले तांकां फायदो मेळना. ताका लागून हे घडटा. ह्या रस्त्यांची आस्ता अशी जावंक शकता. हे लोकांक चिंतपाक जाय कोणाक लागून जाता ते. हे निवडून हाडलेल्या मनशांक जाता. गोंयांत आयतार 17 ऑगस्ट आनी सोमारा 18 ऑगस्टाक उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून ह्या 2 दिसां खातीर पावसाचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. 19 ते 21 ऑगस्ट ह्या काळात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय आसा. ह्या 3 दिसां खातीर येलो अलर्ट जारी केला. शेनवारा गोंयांत किरकोळ पावसाची नोंद जाल्या. हालींच जाल्ल्या विधानसभा अधिवेशनात कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपा खातीर सरकारान विधेयक पास केलें. जायत्या कम्युनिदादींनी ह्या निर्णयाक हरकत घेत कोर्टात वचपाची शिटकावणी दिल्ली. मात चिखली आनी चिकोळणा कम्युनिदादीन सरकाराच्या निर्णयाक तेंको दिला. कम्युनिदाद जमनीवेली घरां कायदेशीर करपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक चिखली आनी चिकोळणा कम्युनिदादीन तेंको दिलो. कम्युनिदादीच्या जमनींचेर कितलीशीच बेकायदेशीर बांदकामां उबी रावल्यांत. आदल्या एटर्नीच्या आडमुठ्या धोरणाक लागूनच ही बेकायदेशीर घरां उबी रावली. ताका आमी जापसालदार ना, पूण ताका लागून कम्युनिदादीचे बरेच लुकसाण जालां. ह्या घरांकडल्यान आमकां कसलोच फायदो ना, पूण सरकारान हाडिल्ल्या विधेयकाक लागून ह्या घरांकडल्यान आमकां महसूल मेळटलो. तशेंच हो प्रस्न कायमचो सुट्टलो अशें मत कांय जाणांनी व्यक्त केलें. Government notification on par with the previous general body resolutions. In general, there will be a lot of revenue for the comunidades, and the land reverted back to the comunidades at the end of this notification put in practice. And our coffers, the comunidad, all the comunidades coffers, I'm taking the liberty to include all the comunidad coffers with due permission from the comunidad and excusing myself from the other comunidad. Our coffers, our dividends, our land will get much more and much richer. So we'll continue now. That is in general. So we'll start in detail now. Okay. Now in the past,
before this notification came, Comunidad of Shikali and Comunidad of Shikolna are willing to regularize all such houses on the land belonging to them. This was passed in our general body much before this notification was introduced. Because both the comunidades have fought tooth and nail to demolish houses, file cases against the government, and do everything possible to do away with illegal houses, which did not work in the long run. We are still stagnant with the land encroached, and we are getting no revenue. And the land is encroached mostly by our fellow Indians, 80%. I can give you the record, 80%. So the regularization of these houses as per our comunidad is on par with the government notification, and it's most welcome. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पणजेच्या डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 20 ते 24 ऑगस्ट मजगती आसतलें शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अलायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड आनी हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आनी 9326283877. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय